नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. गोय सरकाराची बीच क्लिनिंग सिस्टम दर्यादेगो नितळ दवरपाक पुराय अपेशी. प्रकल्पाचेर मोडिल्ले कोट्यांनी रुपया फुकट, कोयर तसोच भ्रष्टाचाराचो वास. पणजी महापालिकेची आयतारा वेंचणूक. 95 उमेदवार, 8 प्रभागांनी बाबूश पॅनल आणि बीजेपी पॅनलामदी सरळ लढत. वेंचणूक ते निकाल, सगळी ऍक्शन प्रुडंटार. माड गोयचे दायज. सुदीन ढवळीकाराचे माड आंदोलनाचेर मत. एमजीन सरकारांतल्यान भायर सरचे. एमजीची सरकारात घुसमट. विजय सरदेसाची मागणी. हेली टुरिझमाक विरोध करप्यांक जिल्लोधिकाऱ्यांच्यो नोटीसो. हेली टुरिझम परत सुरू जावपाचो काँग्रेसीक दुबाव. मायकल म्हणटा नोटीसो कायद्या प्रमाण. आणि पीएसपीबी 2020 सर्तीत ओएनजीसीन वस्तादपण राखले. फायनलीत आयओसीक 17 रन्सांनी हरयले. खबर विस्तारान. गोंय सरकाराची बीच क्लिनिंग सिस्टम गोंयच्यो दर्यादेगो नितळ दवरपाक पुराय अपेशी थारल्या. ह्या प्रकल्पाचेर मोडिल्ले कोट्यांनी रुपया फुकट गेल्यात. कोयर नितळ जाल्लोच ना. वेल्यान रेवेच्या टेकड्यांचेर कोयर एकठांय जाला. मिरामार, कोलवा सारक्यो दर्यादेगो दिसान दीस म्हेळे जावपाक लागल्यात. सरकारान दर्यादेग नितळ करपाक 2 कॉन्ट्रॅक्टर घेतिल्ले. मात कोयराच्यो राशी आनीक पयलीं परस 6 पट चड खर्च अशी परिस्थिती जाल्या. कोयराची घाण आनी भ्रष्टाचाराचो वास. पळयात खासा रिपोर्ट. गोंयच्या पर्यटन खात्यान राम क्लिनर्स अँड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि भूमिका क्लिनर्स सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड हे 2 कंत्राटदार दर्यादेगो नितळ करपा खातीर घेतिल्ले. गोंयच्यो दर्यादेगो नितळ करपाचें मुख्य काम तांकां दिल्लें. पूण ह्या दर्यादेगांची परिस्थिती पळयात. नदर मारीत थंय कोयर पडला. ह्या एजन्सींनी अयोग्य पद्दत वापरल्या. कामगार दर्यादेगावेल्या कोयराचो उक्त्या सुवातींनी चुकीच्या पद्दतीन विलो लावपाचो यत्न करतात. मशिनां वापरून कोयर उखलपाचे कंत्राट, मात दर्यादेगेर तशें कांयच दिसना. आतां पळोवया कंत्राटाच्यो नेम आनी अटी. त्यो पुराय जातात काय ना त्यो. पुराय दर्यादेगेची लांबी रुंदी नितळ करप. नितळ जायना. धुळेंतल्यान कोयर एकठांय करप. एकठांय जायना. विज्ञानीक पर्यावरणाक बरी पद्दत वापरप. चुकीची पद्दत वापरतात. कोयराचो विलो विज्ञानीक पद्दतीन लावप. अयोग्य पद्दतीचो वापर. रेंव आनी उदकांत प्रदूषण नियंत्रण जायना. जलचर आनी दर्यादेगेवेली झाडांची राखण जायना. विज्ञानीक तरेन कोयर एकठांय करून व्हरप जायना. कोयराचे कंपोस्टिंग करून विलो लावप जायना. रेवेचे शिमेपासून 100 मिटरा मेरेनचो वाठार नितळ दवरप जायना. उत्तर गोंयांत पुरो दर्यादेगो नितळ करपाक 86,12,293 रुपया खर्च जाले. अंदू तोच खर्च 7,51,40,999 रुपया. दक्षिणेत पुरो 1,60,452 रुपया मोडले. अंदू तोच खर्च 7,04,87,999 रुपयांचेर पावयलो. सरकारान दर्यादेग नितळ करपाचेर कोट्यांनी रुपयांचो कोयर केलो. मात दर्यादेगो दिसान दीस घाण आनी घोटाळ्यांचे अड्डे जावपाक लागल्यात. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार कंत्राटा प्रमाण यांत्रीक पद्दतीन कामच जायना. दुसरी गजाल म्हणजे काम आदले पद्दतीन कामगार वापरून चल्ला आनी ताचेर 6 पट खर्च चड जाला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. आयतारा पणजेची वेंचणूक. 30 प्रभागा खातीर 95 उमेदवार वेंचणुकेक उबे रावल्यात. महापौर धरून आदले 15 नगरसेवक परत परीक्षेक बसल्यात. वट्ट 8 प्रभागांनी बाबूश पॅनल आणि बीजेपी पॅनलात सरळ लढत आसा. प्रभाग 5, 10 आणि प्रभाग 30 प्रतिश्ठेचे जाल्यात. मतमोजणी फार्मसी कॉलेजीत 8 मार्चाक जातली. पणजी महापालिकेच्या वेंचणुकेपासून ते निकाले मेरेनची सगळी ऍक्शन तुमकां प्रुडंटार पळोवपाक मेळटली. विधानसभेची सेमीफायनल म्हणपासारखी प्रतिष्ठेची पणजी महापालिका वेंचणूक आयतारा जातली. सकाळी 8 ते सांजे 5 मेरेन जावपी मतदानात 30 प्रभागांतल्यान 95 उमेदवारांचे भविष्य थारतले. ह्या वेंचणुकेत मोठे दावेदार बाबूश आनी बीजेपी पॅनला वांगडान काँग्रेसूनय उमेदवार उबे केल्यात. ह्या वेंचणुकेत महापौर धरून 15 नगरसेवकां खातीर आपली सुवात राखून परत जैत मेळोवपाचें आव्हान आसा. बाबूश पॅनलांतले 7 उमेदवार आनी बीजेपी पॅनलांतले 8 उमेदवार हे प्रतिश्ठेचे वेंचणुकेत परत देंवल्यात. प्रभाग 5 आणि प्रभाग 30 बाबूश आणि बीजेपी पॅनलातले नगरसेवक एकमेका आड राविल्ल्यान ह्या प्रभागात कोण जिखतलो ताचेर सगळ्यांची नजर आसा.
बीजेपीची शीतल दत्तप्रसाद नाईक बाबूश पॅनलाच्या बेंटो लॉरेना आड लढटा. रत्नाकर फातर्पेकार 2 प्रभागांनी लढपी एकलोच उमेदवार. तो प्रभाग 18 आणि प्रभाग 20तल्यान लढटा. तो बीजेपीचो बंडखोर. हे फावट 15 नगरसेवकांक परत तिकेटी मेळूंक ना. कांय जाणांक प्रभाग फेररचणूक आणि कांय जाणांक कामगिरीक लागून. 8 प्रभागांत सरळ लढत जातली. 14 प्रभागांनी 3 उमेदवार लढतले. 2 प्रभागांनी 6 जाण, एका प्रभागात 5 जाण उमेदवार आसात. 5 प्रभागांनी चौरंगी लढत जातली. भाजप आणि बाबूश पॅनलात सरळ लढत जावपी वाढ पळयात. प्रभाग 4 बाबूशाचो दया कारापूरकर आणि भाजपाचो किशोर शास्त्री. प्रभाग 5 बाबूशाचो बेंटो लॉरेना आणि भाजपाची शीतल नाईक. प्रभाग 10 बाबूशाचो सुरेन फुर्ताद आणि भाजपाचो गौरीश धोंड. प्रभाग 12 बाबूशाचो मनोज पाटील आणि भाजपाची वैदेही नाईक. प्रभाग 19 बाबूशाचो कृष्णा शिरोडकार आणि भाजपाचो मिनिनो दा क्रूज. प्रभाग 26 बाबूशाचो लॉरेन डायस आणि भाजपाचो युलेट कुतिनो. प्रभाग 27 बाबूशाचो देवेंद्र कुणेकार आणि भाजपाचो शुभम चोडणकार. पणजे महापालिकेच्या वेंचणुकेक लागून अर्थीक खात्याच्या येणावळ आणि नियंत्रण विभागान सगळ्या बारांक आणि होलसेल सोऱ्याच्या दुकानांक अधिसुचोवणी काढली. पणजे महापालिका वाठार, ताळगांव, सांताक्रूज, चिंबल, मेर्शे, नेरूल, पेंद फ्रांस आणि ओल्ड गोवा पंचायत वाठारांतली सगळी सोऱ्याची दुकानां शेनवार, आयतार आणि मंगळारा बंद उरतली. 8 मार्चाक मतमोजणी जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. माड हे गोयचे दायज, तो सांबाळपाची गरज आसा. माड गोंयकारांक आज्या सारको म्हूण मंत्री सुदीन ढवळीकार विजय सरदेसायच्या उपस्थितीत उलयलो. फोंड्या गोवा युवा मंचाच्या दायज ह्या युवा महोत्सवाच्या उक्तावणाक तो आनी विजय आशिल्ले. एमजीची सरकारांत घुसमट चल्ल्या. एमजीन सरकारांतल्यान भायर सरचे म्हूण आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. माड हे संवर्धन करपाचें झाड. आमी ताका आमचो आजो म्हणटा आनी आज्या खातीर कितेंय करपाची हें आमी दवरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आजो हो तो आसता आनी ताका सांबाळप हें आमचें कर्तव्य. एमजीन सरकारांतल्यान भायर सरचें. दीपक ढवळीकाराचे सहकार खाते काडून बीजेपीन एमजीची पाखां कापल्यांत अशें आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. आझादी म्हणटा ती आमकां देशान मेळपाक 3 वर्सां आहात. गोंयान मेळपाक हेच वर्सां मेळूंक शकता. तुमी तर तुमच्या आमदाराक बरी बुद्ध दिली. म्हाका खात्री आहा तो देवाक मानपी. तो खरो तसो पळोवंक गेलो जाल्यार महालक्ष्मीचो खरो पूत तो भरपूर अपमान सहन करता आनी हें करतना ताजी बी अवस्था अशीच जाल्या. ताकाय बी माडाचे विरुद्ध जे कितें सरकारान चलता ते ताज्या आमदारान भायर येवन उलोवचें पडटा, भितर उलोवंक मेळना. एक नवें खंय हें जाल्लें आहा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हणून. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हळ्यार कितें? हाजे फुडें तरुण पिळगी जेन्ना जॉब सोदपाक वतली तेन्ना मंत्र्याक तुमकां जॉब दिवंक मेळचो ना. हाजे फुडें ताका फक्त पिवनाचेच जॉब दिवपाक मेळटले. उरिल्ले सगळे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हणून करतले. नवें कॅबिनेट डिसिजन जाल्लें आहा. सुदीन ढवळीकाराचो भाव दीपक म्हणटा तो ओके आहा, नांवा खातीर मिनिस्टर आहा तो, नाजाल्यार वचून विचारा ताका. तुमच्या लोकांनी ताचे तकलेन घालपाची गरज आहा. चड करून एमजी पार्टीचे तकलेन घालपाची गरज आहा की आतां ते महाराष्ट्रवाद सोडा. आतां तुमी मोगाळ गोंयकाराचो पक्ष जावपाची गरज आहा. आनी तुमी जर आज गोंयचो सरकार गोंयांतल्यान चलयतले म्हणून तुमी जर निश्चय घेता जाल्यार म्हाका खात्री आहा आयची युवा पिळगी आमकां फुडें एक बरो सरकार घडोवन दिवंक शकता. दायज युवा महोत्सवाक आमदार विजयान माड यात्रेचो रंग दिलो. हे कार्यावळीक सुदिनान माडाचेर भाष्य केल्ल्यान वेगवेगळे राजकी तर्क वितर्क निर्माण जाल्यात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक विराम.